गोयच्या तरणाट्यांक कुशीक दवरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या तरणाट्यांक मोपा विमानतळाचेर नोकऱ्यो मेळ्यो जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कलंगुटकारान दिल्या। मंगळारा सिंधुदुर्ग भाजपाच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री आनी पेडणेचो थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार हांची भेट घेतिल्ली आनी सिंधुदुर्गातल्या तरणाट्यांक मोपा विमानतळाचेर नोकऱ्यो मेळ्यो अशी मागणी केल्ली। या शिष्टमंडळाक मुख्यमंत्र्यान सकारात्मक येवकार दिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। त्यांच्या हेचेर ही इमेजूय आसा, तेतून चीफ मिनिस्टर आसा, आमचो पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आसा आणि इतर हे सिंधुदुर्गातले बीजेपीचे कार्यकर्ते आसात। दुःखाची बाब अशी की पेडणेकार आणि गोंयकारांनी अशा समजतात काय कितें। आज 2 महिने जावन गेले जो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट स्टार्ट जाला, पण थंयसरली जर खरी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार रोजगार सोडा, थंय टॅक्सीवाले सुद्धा बाबडे वळवळटात, थंय वयतले जाल्यार मनमानीचे कारभार आसात, काय थंय म्हणजे सिस्टमीन अशें कांयच ना। जमनी हांगासरल्या स्थानीक लोकांच्यो गेल्या, अजूनही काही लोकांक थंय कंपेन्सेट केल्ले ना, कंपेन्सेट करूंकूय ना, नोकऱ्योय ना, आणि लिटरली ह्या सगळ्या हांगासरल्या पेडण्यांतल्या भुरग्यांची तरुणांची थट्टा चल्ल्या। पण तरी सुद्धा ह्या हांगासरल्या आपल्या तरुणांक जे हांगासर एंटरटेन करिनात आणि ह्या सिंधुदुर्गातल्या काही बीजेपीचे कार्यकर्ते येतात आणि आपलो डिमांड मांडटात की थंयसरल्या भुरग्यांक हांगासर रोजगार निर्मिती करून दिवपाक जाय आणि ताका चीफ मिनिस्टर प्रायोरिटीन म्हणटा की आमी तेचेर विचार करूं किंवा आमी तेचेर पॉझिटिव्ह तांकां हे दिता। हे तेंच्यांनी ह्या हेचेर घातलेले आसा, त्यांचो पोस्ट आसा आणि ह्या पोस्टाचेर तेंच्यांनी मेन्शन केलं। काही सिंधुदुर्गाच्या मराठी पेपरांचेरूय ही बातमी व्हायरल जाता। सो अशें जर चलपाक लागले जाल्यार आमकां थंयसरल्या तरुणांक आमी अजूनय वाट पळयताले, कारण 25% सादारण ऑपरेशनान आहा एअरपोर्ट, अजूनय वाट पळयताले की थंयसरल्या तरुणांक किंवा गोंयच्या तरुणांक भितर अकोमोडेट करून घेतले म्हणून। रस्त्यार देवल्या शिवाय आमकां दुसरो गत्यंतर उरचो ना। आमी जर समर्थनान जर रॅली व्हरोंक शकतात 26 जानेवारीक, जाल्यार आमी जर हांगासरल्या भुरग्यांचेर जर अन्याय जाता जाल्यार ताका न्याय दिवपाकूय आमी रॅली व्हरोंक शकतात। आणि ही रॅली आसतली पूर्ण गोंयच्या तरुण भुरग्यांची आसतली।